करून सरकारान तांकां कॉन्ट्रॅक्टार घेतलेले. आयज गोंयचे सरकार तांकां दृष्टी ह्या कंपनीन पयलीं कामाक घेतलेले आनी सरकाराक ह्या भुरग्यांक जी 10-15 वर्सां जाल्या ते फिक्स करूचे पडटा म्हणून परत तेंच्यांनी तेंचे कॉन्ट्रॅक्टाचें नांव चेंज केलें, कंपनीचें नांव चेंज केल्लें. लायफ सेव म्हणून तांकां आतां परत त्या कंपनीन भुरग्यांक हें केलें आनी सरकारान गोंयच्या भुरग्यांक अशे उपाशी दवरल्यात आनी जे गोंया भायले भुरगे आसा तांकां कांयच खबर ना, तांकां पेंवपाक कळना, कसले ट्रेनींग नासतना तेंच्यांनी हांगासर सरकारान लायफ गार्ड म्हणून दवरले. आयज गोंयचे भुरगे जावं फॉरेनर येता, ट्युरिस्ट येता, ते कितलेशे ह्या फाटल्या 2 वर्सांक बुडोवन मेले. हाका कारणीभूत हो आमचो गोंयचो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार हो आसा आनी हाका लोकांचे कांयच पडलेले ना. फक्त ताचे हे कॉन्ट्रॅक्टां चेंज करप, लोकांच्या जिवार आपूण मजा मारप, आपल्या फॅमिलीक तेचो फायदो करून दिवप. पण आयज जे लायफ गार्ड आमचे गोंयचे भुरगे हे आयज 7 दीस जाले उपोशणाक आसात आनी अशें हे निर्दयी सरकार. आमकां खेद दिसता गोंयच्या लोकांक. हो जो मुख्यमंत्री आसा तो आपूण बहुजन समाजाचो म्हणटा आनी ह्या बहुजन समाजाचेर हो अन्याय आसा. हे सरकार न्हिदलां काय कितें आनी करपाक सोदता गोंयच्या लोकांचे ते म्हाका खबर ना. गांधीजीच्या फुड्यान जाता आनी हे भुरगे आमचे आज हांगासर स्ट्रायकाक बसलेले आसा. स्ट्रायकाक बसपाचें कारण म्हणटा तें हांकां हेंचेर जो 14 म्हयन्यान जो आज गोवोरमेंटान अन्याय केल्लो आहा ह्या भुरग्यांक काडून भायल्या भुरग्यांक हाडलेले आहा. हांव पर्सनल CMाक रिक्वेस्ट करता की तेणी ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचेर लक्ष घालपाचो. कित्याक खबर आहा, जर तूं लक्ष घालूंक ना जाल्यार ट्युरिजम डिपार्टमेंट मायनिंग डिपार्टमेंट सोंपलेलें आहा. ट्युरिजम हे बाबू आसा खातीर ट्युरिजम डिपार्टमेंट सोंपतले. सो हांव CMाक पर्सनल रिक्वेस्ट करता, परत एकदां CMाक रिक्वेस्ट करता. आनी कलंगूटचो MLA हो लागीं हांगाच राहा, म्हापसाचो MLA दोगूय हांगासर आहात. हे ट्युरिजमाचो धाडात. ह्या दोगांनी आनी लक्ष घालून ह्या भुरग्यांचे इश्यू सॉल्व करपाचो. प्रवीण आल्लेकर उलयता. आयज हांगासर हे 7 दीस आहा. हांगा आमचे भुरगे हांगासर सगळे जाण बसलेले आहा. आयज ते इतले सीख जातात हांगासर. 40 आमदार आहा जाल्यार एकल्यानूय हांगासर येवन आवाज उठोवंक ना हेंकां लागून. आयज हो ट्युरिजम मिनिस्टर आहा पळय तो न्हिदला कितें म्हाका कांयच कळना. कितें करता तो, हे कसलें ट्युरिजम चलयता तर तो. ह्या भुरग्यांक जाता तितल्या बेगीन चीफ मिनिस्टरान हेंकां जाता तितले बेगीन न्याय दिवचो आनी म्हाजो हेंकां सदांच पाठिंबो आसतलो. ते 14 म्हयन्याचे आमचे कितें पेमेंट, कोणाची ग्रॅज्युएटी उरली, बोनस उरलो, बोनस बिनस बी सगळे तेंच्यांनी आडोवन दवरले, ते दिना कांय ना. आनी तेन्ना सोसायटी अंडर ते पयलीं 10,000 लोन दी, 10,000 पेड केले जाल्यार तुका गरज पडटा न्हू कोणाक, जाल्यार 20,000 लोन दी, म्हयन्याच्या म्हयन्याक 2,000 कट. आनी ते लोन न्हू आतां तितून आमचे स्ट्रायकाक थोडे भुरगे आसले, तितूंतले कोण लोनाक बी आसले न्हू, थोडे कोणाचे 10,000 12,000 बी उरलेले, तांकां तेंच्यांनी नोटिसां काडली नाजाल्यार तुमकां कोर्टान व्हरता म्हणून कामाक जॉयंट जाया. मागीर भियान इतले भुरगे जॉयंट जाले, इतल्यांची परिस्थिती अशी आहा की तेजेरच घर चलता.